फोंड्या वाठारांत बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडत आसात. गोवा कॅनचो निमंत्रक रॉलन मार्टिन्सान हाचेर खंत उक्तायली. फोंड्याचे उपजिल्हाधिकारी WRD आनी संबंधित अधिकाऱ्यांचे बरोबर बसून गोवा कॅनान आयजवेर घेतिल्ल्या उपाय येवजणेंचो नियाळ घेतलो. फोंड्या संवसारीक ड्रावनिंग प्रतिबंध दीस मनोवपाची तयारी चल्ल्या. 25 जुलयाक तो मनयतले. हाचे आदी संबंधित विभाग आनी अधिकाऱ्यांच्यो ह्या संबंधात बसको जाल्या. बेरेस्तारा जाल्ले बसकेत आयजवेर घेतिल्ल्या उपायांचो नियाळ घेतलो. कांय कडेन धरणां बांयो बांदपाच्यो आसात. अशे तरेचे कामाचो नियाळ त्या विभागांनी दिवचो अशें थारले. There have been many drowning deaths in Fonda Taluka, specifically in the Kodar area of the river. And last year, at least 2-3 meetings and site inspections were conducted by the Deputy Collector's office. So today's meeting, Deputy Collector has taken an important decision that all departments will submit their data as to what water bodies are there, what financial assistance is given by the department for constructing some tank or railing or cleaning the well, etc. So suitably, Deputy Collector will then analyze this data, and by the first week of January, we will have the follow-up meeting to see what preparations have to be done. As you know, the World Day against prevention of the World Drowning Prevention Day is on the 25th of July. आयची जी मिटींग आसली ती रिगार्डिंग प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स ड्युरिंग द ड्रॉनिंग केसीस. कित्याक गोंयभरान पयला आसता तुमी वेरियस ड्रॉनिंग केसीस जायत आसता. तेजेर प्रिव्हेंशन कितें काडपाचें हाजेर मिटींग पयलीं जाल्ली. सो आतां सेकंड मिटींग चेअर केल्ली आसा. मिटींग वॉज चेअर बाय द डेप्युटी कलेक्टर इन प्रेझन्स ऑफ मिस्टर रोलंड मार्टिन, कोऑर्डिनेटर फॉर गोवा कॅन. सो हे मिटींग डिस्कस आमी सजेशन्स आमचे एडवायस इशू केल्ले आसा की जे जाग्यार लोक बुडटा त्या जाग्यार कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स आसपाक जाय. सो आमी ताजेर प्रत्येक जे प्लेसीस आहा ते आयडेंटिफाय करपाक सांगलेले आसा डेप्युटी कलेक्टरान. आनी तातूंत सायनेजीस, होर्डिंग्स, बोर्ड्स, लायफ जॅकेट, लायफ बॉय हे कन्सर्न पंचायतींनी आपल्या कडेन प्रोक्युअर करून दवरपाक जाय. इन टर्म्स ऑफ इमर्जन्सी ते यूज करपाक मेळटा इन केस जर कितें ड्रॉनिंग जर घडटा त्या टायमार. तुम्ही अशी केसीस खूप केल्ले म्हणजे जे ड्रॉनिंग जाता तेन्ना तुम्ही खूप लोकांक वाचयल्ले आसात. तुमची एक्सपिरियन्स कितें सांगता? एक्सपिरियन्स नॉर्मली जे मेजॉरिटी केसीस जाल्ल्या ते कोडार सायडीन, कोड्रा धारबांदोडा एरियान पडटा. तातूंत चडशे जे भुरगे पिकनीक येयल्ले आसा तांकां ते उदकाचो अंदाज नासल्या कारणान हे चडशे केसीस ड्रॉनिंग केसीस जाल्ले आसा. सो ते आतां आमी अवेरनेस करपाक जेन्ना सेकंड ती मिटींग चेअर जावपा धारबांदोडा. सो तेजेर आमी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स डिस्कस करपा आसा. मीटिंग हेका लागून जाल्ली की वॉट स्टेप्स वी कॅन टेक टू प्रिव्हेंट ड्राउनिंग इन फोंडा. तेंच्यांनी नजरेक हाडलेले की खूब केसीस जाता. सो वॉट स्टेप्स वी कॅन टेक तेका लागून आमी खुबशे डिपार्टमेंटाक आपयल्ले हांगासर. WRD, BDO, फायर स्टेशन, पुलीस, आनी आमी तेचे कडल्यान सजेशन मागतले. ऑल्सो तेचे कडल्यान डेटा घेतले. सो दॅट बेस्ड ऑन दॅट वील प्रिपेअर अ प्लॅन हाऊ वी कॅन रिड्यूस द ड्राउनिंग केसीस इन फोंडा. वॉट प्रिव्हेंशन वी कॅन टेक. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक.